अखिल भारतीय विद्या परिषदेन पणजे पॉलिटेक्निक कॉलेजीच्या प्राध्यापकाचो निषेध केला। विद्यार्थ्यांक जावपी गैरसोयींच्या कागाळी कडेन कॉलेजीचो प्राध्यापक आडनदर करता अशें म्हणत पणजी जीपीपीच्या विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढलो। पणजी जीपीपी महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांनी एबीवीपी वांगडा कॉलेजीच्या वाठारांत मोर्चा काढलो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेन सरकारी यंत्रणेचो निषेध केला। या वेळार विद्यार्थ्यांचो येवपा वचपाचो, जेवणाचो वेळ बदलप, जिमखानो अशा वेगवेगळ्या गजालींक घेवन निषेध उक्तायलो। विद्यार्थ्यांचे सुरक्षेक धोको असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगला। टायमिंग चेंज केलो कॉलेजीचो 9:15 to 5:15 केला। तो आमकां नाका 9 to 5 जाय आमकां। 9 आनी 11:15 आमकां ब्रेक जाय कित्याक भुरग्यांक पयसले ना तांकां टी ब्रेक करपाक मेळना, लंच ब्रेकफास्ट करपाक मेळना। सो तांकां लंच जायच पडटा हांगा टी ब्रेक। उपाशी काय कोणाक तकले काम वचपाना। सो तें टायमिंग चेंज केलो तो आनी 5:30 सोडटा। एकूच बस आसली जाल्यार भुरगे टायमार कशे पावतले हांगा 9 3 बसी तर कंपल्सरी आसपाक जाय। 3 ट्रिपी वता। एक बसीन कॅपेसिटी कितली 30 फावट ते घेवन येता 40-50 भुरग्यांक। इफ बसीची ब्रेक फेल जाल्यार कितें जालें कोण रिस्पॉन्सिबल? प्रिंसिपल काय घेवपाक रेडी ना आनी तो आतांय ना। आमकां हांगा प्रिंसिपल जाय आशिल्लो, तो फक्त बिचोले आसता आनी हांगा कोण आसतलो? आमकां परमनंट प्रिंसिपल जाय हांगा। आमची कॉलेज बस एकूच आसा, ती जाय आमकां 3 त्यो आनी त्यो व्हडल्योय जाय। बारीक बस दवरल्या 30 इंची, कितले भुरगे पावता? 400 भुरगे बसीन येता, बाकी सगळे 20% गाडयेन येता। मेजॉरिटी गर्ल्स एक्सटेंशन विंग आहा, बस हिंग भोवन वयता, थिंग आमकां कांय एक प्लेस असो मेळना रावपाक। सो चडशीं जाण मागीर चलोन वयता एंड इट्स व्हेरी अनसेफ बिकॉज मेजॉरिटी गर्ल्स आनी इट्स व्हेरी लेट पावताय म्हळ्यार लायक 7-8 जाताय घरा पावताय म्हळ्यार। सो आनी बस आसोनाय, चिडोन वचूंक पडटा। सो आमकां एक्सटेंशन विंगाकूय एक बस प्रोवायड करपाक जाय। रिगार्डिंग फॅसिलिटी फॉर गर्ल्स, sanitary pads provide can put up a sanitary pad dispenser as most of time girls shoot through troubles in the emergency situation। मतलब क्या होता है ना कि जब क्या तो हमें एक तो लेट पहुंचते घर पे, हमें कितने सारे इश्यूज होते हैं, इन पे इनको एक तो एक्शंस लेना चाहिए। कितनी बार ऐसा है कि गर्ल्स मतलब चलते हुए हमें जाना पड़ता है और कितनी बार ऐसा है कि लड़की को है ना लड़के ने छेड़ा है, इसके लिए इनको कोई एक्शंस वो लेने को नहीं हो रहा है। मतलब हमें बस इतना चाहिए कि हमारी गर्ल्स की सेफ्टी जरूरी है। बस फैसिलिटीज नहीं, हम लोग को कितना इश्यूज हो रहा है। कॉलेजच्या जिम खानान आमी फीज भरता, बट आमकां ते जिम खाना गावत ना। एवरी टायम इलेक्शन कमिशनाक नाल्यार कोणाक तरी भाड्याक दिल्लेले आसता ते, सो ते आमकां जाय आसले। 400 रुपया आमी भरता, बजेट मिटींग वर्सान वर्स घेता। ह्या फावटी घेवना, भुरग्यांक कळपाचें हक्क न्ही, कित्याक 400 रुपया सगळेच भरता वर्सान वर्स। तांकां कांय दाखयकूच ना, अकाउंट सीट दाखय आमकां ते दाखोवपाक रेडी ना। भुरग्यांक 400 भरता, तुमकां फॅसिलिटी मेळपाक जाय। इव्हेंट्स करना, फ्युजन कॅन्सल केले, सगळेच कॅन्सल करता, फक्त शीक म्हणटा। ओवरऑल डेव्हलपमेंट कशें जातलें भुरग्यांचें फक्त शिकून जाल्यार? जीपीपी कॉलेज हांगासर स्टुडंट्स आसा, त्या स्टुडंट्सांनी आमकां अप्रोच केला, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेक अप्रोच केला। त्याच्यानंतर आमकां अशें सांगलें तेंच्यांनी की विविध तेंचे कॉलेजचे इश्यूज आसा, ते इश्यूज हांगासर आयज आमी प्रिंसिपलाक मेळपाक गेल्ले इश्यूज घेवपाक। बट हांगासर आमकां अशें स्टाफा कडसून ऑफिसा कडसून कळोन येता की हांगासर प्रिंसिपल अवेलेबल ना सध्या। प्रिंसिपल ते म्हणटा की तांकां 2 कडेन अपॉइंटमेंट आसता, ते म्हणटा बिचोले गेला थंयसर, गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक बिचोले आसा थंयसर गेला म्हणटा। आमी हांगासर तुमी पळोवपाक शकता येदो व्हडलो क्रावड जो आसा तो सगळे स्टुडंट्स आसा ते आपल्या प्रिंसिपलाक मेळपाक रावल्यात। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।